गोंय सरकारान कारखाना आनी बाश्प कायद्यान बदल करून गोंयांतल्या बायलांक रातचें काम करपाचो हक्क दिवपा खातीर विधानसभा अधिवेशनान अधिसुचोवणी काडून मान्यताय दिवपाचें थारायलां. ताका सवेरा ह्या बिगर सरकारी संस्थेची मुखेली तारा केरकारान विरोध केला. तारा केरकार म्हणटा बायलांक रातचें काम करपा खातीर कायद्यान बदल करून सक्ती केल्यार तांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासतलो. गोंयांत बायलांचेर इतले अत्याचार जातात, तांचेर सरकारी यंत्रणा कडल्यान कारवाय जायना. मागीर रातची बायलांची सुरक्षाची जबाबदारी कोण घेतलो, असोय प्रश्न तारा केरकारान केला. खरें म्हळ्यार सरकारान कायद्यान बदल करपाच्या पयलीं बिगर सरकारी संस्था, संबंदीत संघटना तशेंच विशाखा समित्यां कडेन विश्वासान घेवन सल्लो घेवपाची गरज आसली, अशें तारा केरकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. तशेंच सरकारान कायद्यान बदल करचो न्ही म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, कारखाना आनी बाश्प खात्याचो मंत्री विजय सरदेसाय आनी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेक पत्र बरयलां. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो कोण स्वागत केला, तांचोय तारा केरकारान निशेध केला. बायलां जेन्ना रातचे फॅक्टरीन काम करपाक जाता जाल्यार आमचो तेका तीव्र तुका सांगता आमी तेजो निशेधूय करता आनी आमी तेका विरोधूय करता. कारण एक आसा की आमचे कडेन हेज्या पयलीं कितल्यो तरी कंप्लेनी दिसा ढवळ्या बायलांचेर इतलो अत्याचार जाता. दिसा ढवळ्या जेन्ना बायलांचेर इतलो अत्याचार जाता जाल्यार रातचे आनी तांकां बायलांक कामाक दवरून फॅक्टरीनी कितें करूंक सोदता, क्रायम आनीक वाडोवपाक जाय म्हणून चिंतता. सगळ्यान पयलीं रातचे जेन्ना बायलांक कामाक दवरतात, दादले बी थंय आसता, दादल्या वांगडा हो आसता म्हणजे बाटली, सोरो. दादले रातचे इल्ले तरी सोरो घेता आनी सोरो घेतल्या उपरांत ती बायली कामाक आसले म्हणटकूच नाका जाल्यार मनान विचार येता, ती जर थंय काम करता कितेंय नॉलेज दाखवता. आज पर्यंत आमकां खंयच्याच फॅक्टरीन खंयचे NGO सेक्सुअल हॅरेसमेंट विशाखा जी कमिटी आसा तेजे कमिटीचे मेंबर केल्ले म्हणून आमकां आडलून येयल्ले ना, म्हणजे दिसून येवना, आमकां खंयच दिसून येवना. फॅक्टरी इल्लिगल आसा म्हणून हालींच आमकां विजय सरदेसायान त्या डायरेक्टराक घेवन बसलेलो तेन्ना तेणें दाखयला की फॅक्टरी इल्लिगल हांगासर हें आसा. अशी कितल्यो तरी बायलो आसा इल्लिगल फॅक्टरीनी कामां करता, तेंचे थंय शोशण जाता. दादल्यांक पगार चड आसता पूण बायलांक तितलीच काम करतात पण बायलांक पगार कमी आसता. म्हणून बायलांक रातचोय बी तेंचो वापर घेवन तांकां जाय जाय तशें काम करून घेवंक तेंचें शोशण करपाक गव्हर्मेंट सोदता काय कितें. तेंच्यांनी अजून रजिस्टर केलें ना. लास्ट टायमार तुमकां सांगता आमी RTI काडलेले, नॉर्थ सायडीक 7 बायलांची बॉडी अशी मेळिल्ली, खंय खंय पडलेली, जेंची वळख ना, आधार कार्ड ना, कांयच ना, अननोन म्हणून ती आसा. ही अशी बायलां जेन्ना आमी RTI मागलेले जेन्ना आमकां कळयलें दिसा ढवळ्या जेन्ना बायलांक अशी अत्याचार जाता जाल्यार रातचे आनी एक्स्ट्रा काम करून कितें करूंक सोदतात. आमी गव्हर्मेंटाक लेटर CMाक आमी ऑलरेडी लेटर दिला. CMाक आमी लेटर दिवन कळयलां की बायलांचे जी अत्याचार जो क्रायम घडटा तो वाडत आसा. सद्या आमचे गोंय म्हणजे बिहार जाल्लें आसा. दिसा ढवळ्या लोकांक दादल्यांक सुद्दां हांगा हें जाल्लें जाता, तर बायलांचें कितें आसा. आनी आमी विजय सरदेसाय कॉपी केला, कित्याक तो हेजो मिनिस्टर आसा म्हणून, कंपनी कारखान्यांचो सगळ्यांचो मिनिस्टर. आनी हेल्थ मिनिस्टराक केला. वुमन एंड चायल्ड विश्वजीत राणे वुमन एंड चायल्डचो मिनिस्टर आसा म्हणून तेकाय आमी कॉपी केला. आमी दाखोवन दिला तेतून की बायलांचेर दिसान दीस क्रायम वाडटा आनी हे बायलांक जर तुमी एक्स्ट्रा रातचें काम करपाक जाल्यार आमचो पूर्ण विरोध आसा. तुम्ही पयलीं मेन्शन करा तेंच्यांनी विशाखा कमिटीचे हे केल्ले आसा ना. आज पर्यंत इल्लिगल ते लोक कंपनी वापरता, तेन्ना लिगल करपाक तेंच्यांनी आमच्या गोंया सरकाराक कळयल्लें आसा. आमी हांगासर कंपनी केल्या म्हणून, फॅक्टरी घातल्या म्हणून. कितल्यो तरी फॅक्टरी अशी इल्लिगल आसा, हे डायरेक्टरान मान्य केल्ले आसा. दुसरी गजाल, बायलांक ते कितें मेडिकल ना, मागीर बायलांक टॉयलेटीचें हें बरोबर ना, बायलांक व्हरून पावपाची वेवस्था ती बरोबर ना. अशें कितल्यो तरी हें आसा की बायलांक वेवस्थीत हें केल्लें ना. रातचें आमी तुमकां सांगता बायलांक जर काम केलें जाल्यार ताका वेवस्थीत व्हरून पावपाची वेवस्था आसपाक जाय. पण तो ड्रायव्हर जावं तो क्लिनर तोय तेजें शोशण करूंक शकता. अशें खंय खंय बारीक बारीक तेंचें शोशण जावंक शकता. म्हजे कडेन एक अशी केस आसा की वाडीचे चेडूं हांगासर ती वांगडा 4-5 जाणां चेडवां वांगडा रावतालीं आनी तेणें सकाळीं 7 ते सांजे 4 ड्युटी वरसून सोंपून ते वेर्ना अशे भितुल्या सायडीन वयताले तेन्ना ताका रेप जाल्लो आसा.
दिसा डवळ्या जेन्ना चेडवांचेर असो अत्याचार जाता सायडीनसून खंयसून वयताना आड रस्त्यांसून बी वयताना जर अशें जाता जाल्यार कंपनी असो अत्याचार कितलोच आसतलो. सध्या आमच्या गोंयांत चारी वाटेन लोक भायले येयल्ले आसा आनी जे भायले लोक काम करता त्या लोकांचो आधार कार्ड घेतलेलो ना, पुलिसाक फॉर्म भरलेलो ना, अशे बारीक बारीक गजाली ज्यो आसा ते कंटिन्यू आसा. वेर्ना अशे पुलीस स्टेशनार कितले लोकांनी आपले पुलीस फॉर्म भरलेले ना. जर 1091 कॉल करता पुलीस टायमार पावना, गाडी मोडलेली आसता. ह्या सगळ्या गोष्टीन खरें म्हणत जाल्यार गव्हर्मेंटान एनजीओक आफोवन हेजेर सल्ला मसुरा करपाक जाय. बेश्टेच उखल्ली आनी तांकां रातचें काम करूंक जाल्यार पगार कमी आहा म्हणून बायलांक कामाक दवरता आनी बायलांक जाय जाय तशें शोशण करून घेता, बायलांचो अत्याचार करीन जाता आनी बायलां लज जाता म्हणून ती कंप्लेन करिनात. आतां थोडे लोक म्हणटा सिस्टरी ना रातचें काम करता, सिस्टरी पेशंटा वांगडा आसता. पेशंटा वांगडा आसतना सुद्दां त्या सिस्टरींक मोलेस्ट जाल्ले आसा, आमच्या नजरेन आसा. पण तांकां कितें आसा थंय काम करपाक जायच ना अशें म्हणून जायना. मागीर पुलिसांकूय बी बायलांक रातचे खंय तरी कोणाक तरी हें जाता म्हणून थंय पुलीस जायच पडटा. आनी आमी लास्ट टायमार SP कडेन मिटींग केल्ले क्रायमाचे, तेन्ना आमी तांकां सांगलेले की एक बायल PSI जर ड्युटी करता जाल्यार करनाका, थंय 2 LPC बी घाल. आमी जाय जाल्यार दाखोवंक शकता की खंय बायलांक कसो तरेनी अत्याचार जाता आनी बायलांक शोशण जाता म्हणून गव्हर्मेंटान जो सर्क्युलर जमात काडटलो जायत जाल्यार आमचो ताका विरोध आसा. आमचे चीफ मिनिस्टर जे आसा प्रमोद सावंत तेंचे खुबशे निर्णय म्हाका पडटा म्हणून ताका हांव विरोध करपाक वचना. पडटा त्या गजालीक येस. आतां हो आमचो बायलांचो इश्यू आसा. खरें म्हणून जाल्यार NGOक सगळ्यांक आफोवन हेजेर डिस्कस करूंक जाय की अशें डायरेक्टरान जेन्ना म्हणलें सगळ्यान पयलीं इल्लीगल बायलांक अर्द्या पगाराचेर कामाक दवरता, तांकां IASचे हें आसा मेडिकल तांकां कांय मेळना आनी तांकां लीव आसना, तेंचें शोशण चलता, तांकां कॅन्टिनान फकाणां, तेंचे मेडिकलाक वतले फकाणां, सगळे बाबतींत बशींनी तांकां येता वयता जाल्यार तें येना. एक कंपनी जर आसता जाय तांकां हाडपा व्हरपाची वेवस्था करीत जाल्यार बशींनी जे आज घडटा पळय न्ही तें घडचें ना. प्रायवेट फॅक्टरीन जी काम करता आफ्टर डिलिव्हरी तांकां एक 3 म्हयन्याचे जर तांकां हें मेळत म्हणजे सुटी मेळत पगारा सकट जाल्यार खूब बरें जायत. ती टेम्पररी म्हणटात आनी ती टेम्पररी काम करतात म्हणटात आनी तांकां ती 3 म्हयन्याची सुटी मेळना आनी तांकां पेमेंटूय मेळना. गव्हर्मेंट जर कितें बायलांक लागून खरोच कितें करता जायत जाल्यार हें केल्यार जाल्यार वालोर आसा. आनी दादले जर आसा तांकां एक 8 दिसाची तरी सुटी दिया, नाल्यार एक 12 दिसाची तरी बारसो जायसर तांकां सुटी दिया. कित्याक एक बायलेचें ऑपरेशन करीत जाल्यार त्या दादल्याक कितलें नाचचें पडटा तें. समज बायल तेजी कामाक ना आनी दादल्याक जर आसा जाल्यार ताका 12 दीस. हें जर गव्हर्मेंट करता जाय जाल्यार वालोर आसा. रातचे बायलांक कामाक लावपाचें हें हेजें ना, प्लस पॉयंट ना हेतून.